हॅलो फ्रेंड, शंकरपूरजी आमच्या गोंया खातीर एक 4-5 दीस पयलीं हांगासरूच हांव बसलोलो आनी कोळसो दाखयलेलो, कसो स्पिलेज वयता ती हांगा पडटा ती, आनी ट्रान्सपोर्टेशन करतना हांगासून पोर्टांच्यान जो कोळसो वयता ट्रान्सपोर्टेशन करतना हे रस्त्यार उडयत वयता म्हणून कळ्ळें तुका. सरकाराचेय दोळे उगडिना कितें रे, आनी पॉलिटिशियनांचेय दोळे उगडाना. तुम्ही आमकां केअरलेस करता काय? हो कोळसो म्हटल्यार पोल्युशन मरे, हो रस्त्यार असो पडपाक जायना. तुम्ही कसो ट्रान्सपोर्टेशन करता तर? आतां हांव जॉगिंगाक येयल्लो आनी जॉगिंगाक येयल्लो तेन्ना एक म्हाजें कलेक्शन आयचे टुडेज कलेक्शन हो कोळसो. ओके, सो तुम्ही जर सपोज हो कोळसो ह्या फ्लायओव्हरा वयलो काडिना न्हू, कळ्ळें तुका कितें रे. हांव मरे फाल्यां गाडी आडयतलो, डायरेक्ट सांगता. कोणूय येया तुम्ही मागीर आनी कितले येया, तुमच्या मरे स्वताच्या स्वार्था खातीर आनी तुमकां पयशे मेळटा म्हणून मरे हे कोळशाचें पोल्युशन आमकां दिवं नाका. आनी तुम्ही जर सपोज ट्रान्सपोर्टरांक सांगता, तुम्ही जर 2 लेबर घालून हे कोळसो काडिना न्हू, फाल्यांच्यान ट्रान्सपोर्टेशन बंद. शंकरपूरजी रस्त्यार न्हिदतलो हांगासर. हे हांव चॅलेंज करता तुमकां, कळ्ळें तुका. म्हाका धरून व्हरो न्ही, नाल्यार कितेंय जावं न्ही, पूण गाडये तुमच्या हो कोळसो फाल्यां जर हांगा दिसलो न्हू परत, तुमची एक गाडी हांगाच्यान वयची ना. हांव तुमकां चॅलेंज करता. हाडा कोणाक हाडटात ते अदानीचे आनी JSWचे पोट भरपाक आमच्या भुरग्यापणांच्या लायफा वांगडा खेळोंक उठले. हय,